दर एकल्याक आपणाक जॉब म्हळ्यार तो गव्हर्मेंट जॉब मेळचो अशें दिसता, ना जाल्यार गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाचो जॉब तरी मेळचो अशी कांय जाणांची इच्छा आसता. असो जॉब मेळिल्लो आपल्या कर्मान कांय जाण घालयतात. कोलवा जेलींत सेक्युरिटी गार्ड म्हणून अशाच ह्या कॉर्पोरेशनाचे आशा चोडणकराका नेमिल्ले. थंय आशिल्ल्या पुलिसांनी तिका ड्रग्स कोलवा जेलीन व्हरतना धरले. थर्मासांतल्यान ते ड्रग्स व्हरताले. आतां इन्क्वायरी उपरांत ताका सस्पेंड करतले. मुखेलमंत्र्यान सांगले ते जर प्रमाण मानले जाल्यार ताका काडूनय उडयतले. ह्या गार्डांक गोवा पुलिसीन कांय जागे रिजर्व दवरल्यात. अशे मनीस पुलिसीन पावले जाल्यार फुडें कितें जातलें हें चिंतूच नजो. ताका लागून कॉर्पोरेशनाच्या लेवलाचेरूय असले मनीस नेमतना जतनाय घेवपाची गरज आसा. AICCचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या गोंय दौऱ्या वेळार जाल्ल्या भाजप युवा मोर्चाच्या आंदोलना फाटल्यान कटकारस्थान आशिल्ल्याचो आरोप गोंय काँग्रेसीचो म्हणयारो अमित पालेकार हांणी केला. खरगे हे गोंयचे अतिथी तशेंच राज्यसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ल्यान आंदोलकांक हाय सेक्युरिटी झोनात प्रवेश कसो मेळ्ळो असो प्रश्न अमित पालेकारान केला. तशेंच हे विशीं काँग्रेस फुडारी अर्चित नायक हांणी दक्षिण गोंय SP कडेन कागाळ केल्या. कागाळीची दखल घेवन गुन्यांव नोंद करूंक ना जाल्यार काँग्रेस न्यायालयांत धांव घेतली अशी शिटकावणी पालेकारान दिल्या. म्हादय विशीं अजून पान लेगीत हलूं ना अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी केल्लें विधान दिकाभूल करपी आसा असो दावो पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी केला. कर्नाटक गोंय सरकाराचे मोवाळ भुमिकेक लागून कर्नाटका सयत महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान म्हादयचें उदक चोरपाचो प्रकार सुरू आसा. म्हादय विशीं जर गोंय सरकारान गंभीर पावलां उखल्लीं ना जाल्यार फुडाराक म्हादय न्हंयचेर पुरायपणान हावळ येतली असो भंय राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला. GHRDCचे सुरक्षा रक्षक एका कोलवाळ बंदखणीत थर्मासांतल्यान ड्रग्स हाडपाच्या आरोपांत कोलवाळ पुलिसांनी ताब्यात घेतला. तिचे कडल्यान दुबावीत गांजा आनी चरस तशेंच 3 मोबायल फोन आनी 3 ATM कार्डाय पुलिसांनी जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिसांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या. मजगती असल्या घडणुकांचेर आमी कडक नदर दवरल्या. तशेंच कोण सांपडटा ताका बेगीनूच सस्पेंड आनी टर्मिनेट करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. 2012 उपरांत गोंयांत खुबशीं उदरगतीची कामां जाल्या. वेगवेगळे रस्ते, पूल, महामार्ग तशें मोपार लिंक रोड हो देशांतलो एक आदर्श फ्लायओव्हर. खुबश्यो गजाली आमी पळयतात, मात उतरां परस फोटवाक चड शक्त आसा आनी हें दृश्य माध्यम आशिल्ल्यान तें चड प्रभावी आसा. देखून 2012 वर्सा पयलीं गोंय कसो आशिल्लो आनी आतां गोंय कसो आसा हातूंतलो फरक फोटो वरवीं दाखोवप गरजेचो आसा अशें आव्हान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ह्या कार्यावळी वेळार केलें.